म्हटलं माझ्या काळजाक तेंकोनची हांवें सामान्य मनशाचे प्रॉब्लेम्स पळयल्या, बारीक मनशाच्यो झगड्यो पळयल्या आणि घरात जावपी वेगवेगळे विशय घरा खातीर हे सगळे सातत्यात हांवें पळयल्या. म्हणून फाटले एक जवळपास 3-4 म्हयने आमी ही आमची माझे घर योजना आमच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर मिस्टर बाबूश मोहनसरात, संदीप जॅकीस आणि आमची पुराय टीम हाजेर आमी काम करीत आशिल्ले. विधानसभेंतल्यान आमी सारको कायदो केलो, आमी बेश्टे येवंक ना, आमी नवीन कायद्याचे पुस्तक केले. तेका विरोध कोण करतालो, तेका कसो विरोध करतालो, कित्याक विरोध करताले सांगात पळया. हे तांकां लोकांची घरां तुमच्या नांवार जाल्ली नाका म्हणून हे विरोध करताले. तांकां केन्नाच हो प्रश्न सुटावो जाल्लो नाका. लोकांचे प्रश्न कायमचे तशेंच दवरपाक तांकां आवडटा. म्हणून हे प्रश्न सुटावे करपा खातीर म्हज्या सरकारान म्हजे घर ही योजना हाडली आणि म्हजे घर ह्या योजनेंतल्यान विविध प्रश्न हांव उलयतां. म्हणजे तुमकां खंयच्या योजनेचो फॉर्म जाय, ओके, कितें जाय ते आमी सगळे फॉर्म आयज दितले. हे फॉर्म जाय आनी फुडल्या 3 म्हयन्या भितर थोड्या लोकांक तर हेजो सर्टिफिकेट दितले. आमी दिवंक जाय काय नाका? फुडल्या 3 म्हयन्या भितर तुमकां रेग्युलर जाल्ल्यो सर्टिफिकेट तुमकां मेळटल्यो. ह्याच कार्यक्रमाक अशाच पद्दतीन वाटुया. पण म्हाका गिरीश म्हणपाक लागलो, सर म्हणपाक आमकां हॉल बारीक जाता, तो बस स्टँड बांदून व्हडलो हॉल केन्ना करता काय विचारत. बस स्टँड बांदूंक जाय काय नाका? व्हडलो हॉल बांदल्या अशें कंजेस्टेड बसपाची गरज ना. तेकाय थोडे विरोध करपाक उठलेले दिसता. कोण करता खबर आहा? ते बी तेच करता. गेली गोंय स्वतंत्र जावन 63 वर्सां जाली. आमी त्या खातीर म्हटलां की मनीस जल्माक येता आसतना कितेंच घेवन येयना आणि तो वयता आसतनाय बी कांयच घेवन वचना. ओके, आपल्या पुराय आयुश्यान तो एकूच घर बांदता. धाकलेशें बांदुनी खंयसरूय बांदुनी मागीर ते कोण ती गव्हर्मेंटाची जमीन मेळ्ळी तिचेर बांदले, कोणी कोमुजातीचे मेळ्ळे, कोणी बारीकसो प्लॉट विकतो घेतलो ते बांदले, कोणी भाटकाराच्या जागेर रावता थंय बांदलो. आणि ते घर जर आपल्या कायद्यार जालें ना जाल्यार ताका न्हीद पडना. तेजी इच्छा एकूच आसता, आपूण वयर वयच्या पयलीं हें घर कायदेशीर जावचें, म्हज्या फुडल्या पिळगे खातीर तें घर उरचें. हय काय ना? आणि हीच प्रत्येकाची इच्छा, म्हणजे जाणटेल्याच्या मनान तांकां सदोदीत सतयता ती हीच एकूच इच्छा. आणि तेंच घर कायदेशीर करपा खातीर म्हज्या सरकारान म्हजे घर हो निर्णय घेतलो आणि ते कायदेशीर करपाचें ठरयलें. आज एक मोठो दीस आमच्या सगळ्या खातीर आणि हो मोठो दीस हाडून आमकां कोणे हातान दिलो जाल्यार आमचे मदीं आशिल्ले आदरणीय आमचे सीएम डॉ प्रमोद सावंतांनी इल्लीगल घरा म्हणून आम्ही गेली 60 वर्सां सोदले. आम्ही सगळे आम्ही इल्लीगल आणि करतले कितें? तुम्ही तेन्ना आयले हांगा स्थायीक जाले, एमपीटीन आयले, गोवा जिपॅडान आयले, घरां बांदली. तेन्ना तशें कायदे नाशिल्ले. पूण ती परत तुमकां टोमणे मारप हे प्रत्येक जाण आमी आयकत आयिल्ले आसा. आणि ते टोमणे आमकांय आयकपाक जायनाशिल्ले. प्रत्येक इलेक्शनाक कोण तरी येतालो, तुमकां भिटायतालो, ह्या वर्सा तुमची डेमोलिश जातली, ह्या वर्सा डेमोलिश जातली. आणि अशें करून मोठ्या प्रमाणार तुमची दिशाभूल करपाचो लोकांनी प्रयत्न केलो. म्हाका मुद्दम दिसता हांव खूब भाग्यवान मनीस. आज तुमच्या सगळ्यांच्या कृपेन हांव आमदार जालो आणि हो ऐतिहासिक निर्णय कसो जालो ते पळोवपाची म्हाका संद मेळ्ळी. म्हणजे असेंब्लीन हांव मुद्दम सांगता, सगळ्यांनी मुद्दम आयकुचें. हांवें उदोळूय सांगिल्लें पूण मुद्दम आयकुचें. आमचे जेन्ना हे म्हजें घर लिगलायज करपाचे प्रस्ताव आमच्या मुखेलमंत्र्यान असेंब्लीन घालो तेन्ना 2 मिनटां ते ओगी रावले आणि 2 मिनटां सीएम उलयता ते आसा ऑपोजिशनान सगळ्यांनी बोवाळ घालपाक स्टार्ट केलो. ऑपोजिशन म्हणजे कोण? काँग्रेस. कोण? आप. कोण? आप, आरजी सगळे. आणि गोवा फॉरवर्ड विजय सरदेसाय. हा, आणि या 4 जाणांनी तुमची घरां लिगलायज कशी जावची न्ही नाल्यार करची कित्याक न्ही हाजो मोठो बोवाळ घालो. तुम्ही त्या मुखेलमंत्र्याचे म्हाका दिसता आमकां सर ते लावचे पडटले सगळ्यांकडे तो व्हिडिओ. आणि कसो मुखेलमंत्री परत तांकां सांगतालो तुम्ही आयकून तरी घ्या म्हणून, तुम्ही ऐकून घ्या आणि मागीर उलयात म्हणून. हे परत 15 मिनिटां मुखेलमंत्र्यान सांगून बसून
जेन्ना मुखेलमंत्री उठता तेन्ना कोणें उठप नासता असेंब्लीन. पूण हांणी इतलो विरोध केलो, मोठ्या प्रखर विरोध केलो की मुखेलमंत्री म्हाका दिसता सांगत उरलो तांकां आमी आयकया आनी तुमकां कितें उलोवपा आसा तें तुमी मागीर उलयात म्हणून. कितें तुमकां ऑब्जेक्शन आसा, कितें डावट आसा, कोणाक बेनिफीट जातलें हें सगळें तुमी मागीर उलयात म्हणून. पूण विरोधकांक तें हें नाशिल्लें. विरोधकांक कितें जाय आशिल्लें म्हणजे काँग्रेसीची पयलीं पसून नीती आसा की लोकांक थंयच दवरप, लोकांक तशेंच त्रासान दवरप, दोन हाजे भितर झगडी करप आनी आपणें राज्य करप. तें आतां जायना, तें तशें जायना आतां. आनी त्या खातीर मुखेलमंत्र्यान आमी तो निर्णय पारीत करून घेतलो, आमी तो निर्णय पास केलो. म्हाका मुद्दम तो दीस याद जाता जेन्ना युरी आलेमांव धरा, विजय सरदेसाय धरा, वेन्सी धरा, विरेश बोरकार धरा सगळे आमचे वेलान आयले आनी ते हे पसून पिडून भायर मारले. ते आमचे जे मार्शल्स आसा तांकां धुकलून उडयले, खुर्ची वयर काडपाक केली. म्हणजे कित्या खातीर म्हणजे गोंयचे जनतेचे सपोज बरें जाता तुमकां नाका काय कितें. म्हणजे इतली वर्सां जे तुम्ही राजकारण करत आयल्या म्हणजे लोकांक थंयच दवरप तुमकां तेंच जाय काय कितें. पूण मताचें राजकारण भारतीय जनता पार्टी केन्नाच करना. आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री आमी सदांच म्हणटा की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास. आनी ह्या धोरणाचेर आमी चलता आसतना आमकां प्रत्येक आमचो घटक हो इम्पॉर्टंट आसता. प्रत्येक लास्ट मनीस आमकां इम्पॉर्टंट आसा आनी त्या लास्ट मनशा पर्यंत कशें बेनिफीट जातले हे आमचो सरकार पळयत आसता. आनी त्या खातीर म्हाका खूब खुशी भोगता की हांव आज आदरणीय मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताच्या अंडर, तांच्या लिडरशिपीच्या अंडर म्हाका काम करपाक मेळ्ळें. आज जेन्ना हो निर्णय जालो आज गोंयभरांतल्यान सगळे लोक हॅपी जाले.